ड्रोन दीदी कन्सेप्ट आम्ही डिसायड केलो की पयलीं आमी ड्रोन दीदी गोंयच्यान तयार करतले. सो वी डिसायडेड टू गेट स्पेशल 12 म्हणजे 12 महिला 12 तालुकाची हाडून तांकां ट्रेन करप ह्या विचारधारान आमी पावलां काडली. जशे इन्क्वायरीज मेळ्ळी तशे अवेलेबल तालुकाचे महिलांक एक कडेन हाडली आणि 12 विमेन हॅव अंडरगॉन अ 5-day बेसिक कोर्स ऑन ड्रोन्स. विमेन विथ टेक्नॉलॉजी आणि टेक्नॉलॉजी ड्रिवन आयडियाज कॅन क्रिएट मोर ऑपॉर्च्युनिटीज. आणि तांकां पयलें म्हणल्यार स्वताचे कॉन्फिडन्स, ऑपॉर्च्युनिटीज खंय येता ती ऑपॉर्च्युनिटीज पळप, सेल्फ रिलायन्स, स्वता जावप, सशक्त जेन्ना आमी म्हणटा ते खऱ्या अर्थान सशक्त जाता आसतना एकूच त्या हातून माध्यमांतल्यान न्ही, टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान आमी स्वता सशक्त कशें करूंक शकता ह्या विचारधारान आमी जो पुढाकार घेतिल्लो तो म्हाका खंय ना जाल्यार खंय दिसता की वी हॅव हॅड अ गुड सक्सेस. आणि 12 ड्रोन दीदी तयार जातली तांकां एडवान्स ट्रेनिंगूय तांकां दिवन आणि एक एम आसा की वर्साक 100 महिलांक आमी ड्रोन दीदी करपाची. म्हणजे 3 वर्सांक सगळ्या तालुक्याच्या गोंयच्या 300 ड्रोन दीदी केली आणि तांकां कितें सपोर्ट जाय ते सपोर्ट दिवपा खातीर कंटिन्युअस आमी जे जाय पडटा ते विचारधारान आमी तांकां सपोर्ट करतले. त्याच्यातून एडवान्स जे कितें टेक्नॉलॉजी आहा ऑर आनी कितें फिचर्स आहा ते आमी शिकून खंय ना खंय वेगवेगळ्या हितून सेक्टरान आमी युटिलायज करतली. ड्रोन हो फक्त फर्टिलायझर हेका लागूनच न्हू, पण तितून व्हिडिओग्राफी करपाक शकता, फोटोग्राफी करपाक शकता, सर्वेस करपाक शकता. कमिंग अप रियल एस्टेट बीन आसा ते तेंचे प्रमोशन आमी करपाक पावतली. खंय ना खंय ट्युरिजम जाले आणि भरपूर हितून ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. अशें ना की फक्त एग्रीकल्चर पर्पजाकूच युटिलायज करपाक शकतली. ड्रोन दीदी जातकूच आमकां जर असो कितें प्लॅटफॉर्म दिलो जाल्यार गव्हर्मेंटाचे आतां केन्नाय कितें जर इव्हेंट्स असले सो दे वील डायरेक्टली गेट इन टच विथ अस. ते एग्रीकल्चर आसूं ऑर व्हिडिओग्राफी ऑर बाकीचे सुद्दां कितें इव्हेंट्स आसात तेका रिलेटेड सुद्दां आसल्यार मागीर ते आमचे खंय ना खंय फ्लो उरतलो. एग्रीकल्चर कशें सिजनल तितले पुरते केले मागीर तो खंय ना खंय तरी कट ऑफ जातलो फ्लो अशें म्हणून. ओवरऑल एक्सपिरियन्स बरो आहा. गरुडा इन्स्टिट्यूटांतल्यान आमकां ट्रेनिंग मेळ्ळी. दोन्ही ट्रेनर जे आसले ते बरे वेल इक्विप्ड आनी वेल एडवान्स आशिल्ले. सो आमी सराक म्हणलेले आमकां आनीक एडवान्स ट्रेनिंग 15 दिसाची जी आसा ती आमकां तेणी अलॉट करून दिवची म्हणून.